नमस्कार म्हज्या मोगाश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचें सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया गोंयच्या पद्दतीन मुगाची सुकी भाजी, जी तुमी चपाती बरोबर किंवा जेवणा वांगडाय खावं शकता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून कायल पयलीं गरम करून घेवया आनी तातूंत थोडें तेल घालून घेता। हें तेल बरे पैकी तापलें म्हणटकच तातूंत 1 चमचो सासवां घालून घेवया। थोडीशी घालता करबिलाची पानां आनी ही आमकां 2 मिनटां अशी भाजून घेवपाक जाय, तळसून घेवपाक जाय। ताज्या उपरांत तातूंत घालता 4 ते 5 लसणेच्यो पाकळ्यो आनी 2 हरवी मिरसांगो अश्यो कापून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेवया आनी ही बी आमकां 1-2 मिनटां खातीर बरी भाजून घेवपाक जाय। ती अशी बरी भाजून जाली म्हणटकच हांगा हांवें 1 मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेवया आनी हो आमी 5 ते 8 मिनटां खातीर तो गोल्डन ब्रावन जाता म्हणल्यार भाजून घेवया। तातूंत मागीर 1 ल्हान चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून घेवया। 1 मोठो टमाट बारीक कापून घेतला, तो तातूंत घालून घेता। ताज्या उपरांत हांवें हांगा अर्दी डबू मिरसांग अशी बारीक शिनोवन घेतल्या, ती तातूंत घालून घेवया आनी ही आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। जो पर्यंत टमाट सॉफ्ट जायना तो पर्यंत ही आमी बरी भाजून घेवया। ते अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालया मिरसांगेचो पिठो, 1 चमचो घालता गरम मसाला, 1 ल्हान चमचो घालता कोथमिरीचो पिठो आनी हे सगळे मसाले आमी सगळे अशे बरे मिक्स करून घेवया। ते अशे बरे मिक्स करून घेता। अशे बरे मिक्स करून जाले म्हणटकच तातूंत आमी मूग घालून घेवया। हांवें हांगा 1 वाटी मूग धुवन कुकरान 2 सिटी काडून घेतल्या। हे पळय अशें बरें सॉफ्ट जाला। तुमकां हांगा जाय तितली क्वॉंटिटी तुमी वापरूं शकता। आतां हे उकडलेले मूग आमी तातूंत घालून घेवया आनी वेवस्थीत अशें बरें मिक्स करून घेवया। तातूंत मागीर थोडें उदक घालून घेता। ताज्या उपरांत तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ आनी हें सगळें आमकां अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय। तें अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी ताजेर झांकणें धांपून हें उदक आटसर आमकां हें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी थोड्या वेळान पळया आमची मुगाची भाजी शिजोवन तयार जाल्ली आसा। आतां तातूंत बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया, मिक्स करून घेता, अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी अशे तरेन तुमचे गोवन स्टायल मुगाची सुकी भाजी खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही रेसिपी तुमी एकदां मुद्दम ट्राय करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।